गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. आमचे सगळे पयलींसून व्ह्यूवर पळयता पळय सगळ्यांचे बेजार आहा. जे कोण मी खूप बरे करताले पळय सगळ्यांना मिकू कशा आहा, मिकू कितें करता सगळे विचारताले पळय ते सगळ्यांचे मिकू बेजार आहा. मिको म्हणटा आपल्याक कोण विचारना म्हणून मिकूक दाखयता फर्स्ट तुमकां. सद्दां तुमकां बायक मेळयताले नायत मिकूक मेळयता. आनी मिकूचे आतां कितें जालां ना, आयज सकाळचे ब्लॉग स्टार्ट करून आसात. बायक घेवन बसलेले आपूण येयला. सोफार म्हाज्या सायडीक बसलेले, अशें सोफार बीन बसना हांगा ह्या सायडीक तर अशें बसनासले. हांव हांगा बसलेले आनी मिकू येयला अशें चडला आनी हांगा येवन आपूण न्हिदलेले. हांवें म्हटलेले बाय बीन हात लावंक वयता आनी बायक चुकून अशी धांवली बिवली लायली म्हणून म्हाका भंय दिसतालो. म्हटलें मिकू वचून बेडा वयले येवन हांगा न्हिदला. ते कितें म्हणटा आपल्याकूय बरें कर म्हण. आतां येवन हांगा न्हिदल्या पळय. मिकू सगळ्यांक हाय कर बा. सगळीं तुका विचारता, सगळीं कोण विसरूं ना तुका खंय. हाय कर कशें न्हिदला पळय तो टर्न मारून. मिकू ए मिकू हाय कर मरे सगळ्यांक हॅलो म्हण. कशें आहा सगळ्यांना हा? सगळ्यांना माम केलो काय विचार. विस्कस खाल्ले, म्याव खाल्ले, कितें खाल्ला विचार सगळ्यांक. आपण आता म्याव सोडून आता विस्कस खाता सांग. हय विस्कस आवडटा सांग आता आपल्याक. सो ताका हांव एक्चुली हे दिताले म्याव दिताले मॅक्रल. आतां ताका मॅक्रल दिता पण जुनियरान. तितून स्क्वेअर पॉकेट्स आसता न्हू ते खूब लायक ताका. सो हांवें म्हटलें असो ते आवडटा न्हू ते तर एटलिस्ट 2 खाता. पयलीं म्यावचे न्हू ते खाताले पण ताका आवडटाले म्हणल्यार ते 2-4 गॅनल्स खाताले आनी वयताले. आतां ते ताका ते विस्कसान ते स्क्वेअर पॉकेट्स घालप तितून ते एटलिस्ट मातशे 4-5 खाता. तितलेले ग्रॅन्युल्स आतां चड खाता. आनी आतां म्हाजो बाब आतां सारको चप्पू जातालो. मत्ती जालाले म्हाजे बाब आतां. मिकूक टेन्शनच गावना हे दिसांनी कित्याक हांव मातशें बिजी उरता बायच्या वांगडा. बाकीचें काम आसता कितें आसता. सो ताका आतां दिसता आपल्याक पळयना तुमी अटेन्शन आपल्याक कोण दिना म्हणटा. तर ती म्हाज्या कडेन येवन बसता बीन. ना म्हाजे बाबू तो गूड गर्ल मरे म्हाजें तें. बाबा सगळ्यांना म्हणटले मिकू मस्ती करता म्हणटले. म्हाजे मिकू गूड गर्ल गो तें. म्हाजे बाबा बोलो गो तो. माझी शानू नानी माझी बरी गती. माझी नानी बरी गती. ओके मिकू माझी गुड गर्ल. सो खूप जाणां मिकू विचारताले पळय त्या खातीर मिकूचो एक धाकटो लकलूत तुमकां पळोवपाक गावलो ना स्टार्टिंगूच. आज दुसरो नुस्तेकार येयल्लो. काल खबर ना गायब जालो. सो लेफो आनी बांगडेच घेतला. आज ते दुसऱ्या नुस्तेकारान लेफो हाडलेल्यो, बांगडे हाडलेले आनी पेडी काय म्हाका आवडना. आनी पेडी कोण खाना कित्याक खूब काटे बिटे आसता म्हणून लायकूच ना. आईक म्हाका सुद्दां अशें कितें काट्यांचें नुस्तें जायना खावपाक आनी आईकूय बीन जायना. सो म्हटलें काट्यांचें नाका, आईचे फेवरेट बांगडे. सो बांगडे घेतले, लेफो घेतलो आनी कांयच नासलें. बांगडे लेफो आनी पेडी घेतले येयल्ल्यो. सो लेफाची कडी करता आनी बांगडे बेश्टे नॉर्मल फ्राय करता आनी पळोवया कितें भाजी बीन खावना. बाय आतां कितें करता हांगा रावता आनी हे पळय ही आमची अशी खेळ आहा दारां. सो ते अशें करूंक सोदता. ते आतां वयले लॉक लावचे पडटा आतां बायच्या. तूं खंय येता गो आतां तुका हेका पळयता भायर वचोंक जाय म्हणटा. बेगीन येतले तूं शुअर. पळय बेगीन येतले जाल्यार तुका सोडटा नाल्यार सोडना सांग. शुअर. बाय उठले न्हिदलेले. बाय उठले मिकू पळय. मिकू वयता पळय. मिकू टाटा. आनी म्हाजे बाबा उठलो पळय. कशें जाला पळय नानकाच्या. म्हाका सकाळच्यान टायमच गावना ब्रेकफास्ट करतले म्हणून. एक्चुअली हांव ओट्साचे मसरी खाताले. सो ते बीन कांय करना. टायम जालो आनी आतां म्हणटा असं नाही गेल्या आतां कितें खाव. भूक लागली म्हणून आतां बेश्टे प्लेन बेश्टे ऑमलेट केला म्हाका खातीर. ते केले आनी काडले खाताले आतां. आनी बायक नायज बेश्टे उकळे चड ते म्हणल्यार चड जातले. कुकर म्हाजो पिड्ड्यार जाला. सो हांवें बेश्टे अशें पेज दितले म्हणून बरयला एका. जेयना जाल्यार सुद्दां एटलीस्ट हेजो निवळ तर घेवपाक. आतां शीत जालां म्हणजे नुस्तें करता आतां म्हणजे उजरोवपाक जाय आनी कडी करता. मास्ता बिस्ता पळयता थोडें कितें करपाक जाय तें. बायक भायर बसयला म्हाका पयलीं परत वचतलें. जस्ट उठला न्हू ताका हांवें ते बेश्टे कितें फील केलां आनी शिरमुळे दिल्ले खावपाक. सो पळय शिरमुळे हांगा उडयला सगळं काडून. हे पळय बाय हांगा खेळटा. हाल्ले म्हाजी शानू. नानी ए बाय बरं बाबा. बर्ड्स पळयता रे बाबा तूं. मम्मा सांग रे. बर्ड्स पळयता. बर्ड्स खा रे बाबा. बर्ड्स खा. सांग दाखय बोटां दाखय. बर्ड्स खा. बोटां दाखय. बर्ड्स येयला रे बाबा. बाय बर्ड्स येता न्हू. हे पळय क्रो येता पळय. हो तो पळय बर्ड्स. हो तो पळय बर्ड्स. काव 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 काव. बर्ड्स येता बर्ड्स. वयर बा काको. बर्ड्स न्हू रे बा क्रो क्रो क्रो. चला खेळा. बाय पळय नाद बीन आतां आदी येयला जस्ट आतां.
हा आत्ता येयला चल जेव चल आधीचेच कॉम्पिटिशन हांव डायरेक्टली आधी स्कुलासून हांगा बायन म्हाका पळय हांव दूध पिवयतालें बायक न्हालो सगळे कॅश बीन ओडले सगळे आनी आज बहुत बरे आहा कपडे मातशे बरे सुकतले सगळे घातला बायचे थोडे पळय सांजचे मागीर आदीक कशें कितें करपाचें पावपाचें काय कितें तें बाय खूश जालें आदीक पोवन हांगा मम्मी जेयता आनी आई हांगा बसून जेवता चल आदी तूं जेयच बायक दी म्हाज्या कडेन बायक न्हाणयला आनी बाय आतां न्हिदना रेडी की सांगा दिवंक जाय अच्छा अच्छा बाय आदी रेडी हा भजन खंय रे हेका न्हू कॉम्पिटिशन घुमट आरती सर आमी बेगीन भायर सरपाचें आसली पण बाय उठोकूच नासलें लेट उठला सो लेट जाला आमकां आतां वयताय बाय बाय टाटा करता हांगासून बाय टाटा करता हांगासून आई आनी मम्मी रावला पळय टाटा करपाक चला चला या आमी खंय येयला पळय परत वीकेंड ना जोडियोन येयला वीकेंडान येवना वयर आतां वीकेंड येव जाला स्कीन एंड हेअर एंड स्कीन क्लिनीक पूण आमी आतां मातशें जोडियोन येयला मातशें कोणाक गिफ्ट घेवपाक जाय तें गिफ्ट घेता आनी वयता एक्चुअली आनीक वचपाक जाय पण टायम जोडियोन येयला हे चल चल बेगीन या चल लेट जातलो हा चल चल वेलकम टू जोडियो सो चला शॉपिंग करता कितें कितें न्यू कितें येयला जाल्यार पळयता सद्या आनी मागीर भायर सरता सो जोडियोन येयले आनी म्हाजें शॉपिंग केलें बाय आनी फ्रांसीस वयर गेला सो आतां दुराक वचपाचें हा न्हू सो फ्रांसाचें शॉपिंग स्टार्ट किड्सांचें सेक्शन पळय ताच्या हे पळय हांगाच गावले पळय हांवें हांगा हेंचो बरो व्हडलो मिरर आहा पळय म्हाजें पळय फूल हे गावले रे तुमकां कितें शॉपिंग करतले म्हाजो बच्चा कितें शॉपिंग करतले म्हाजो बच्चा पापू काय रे पापू काय रे पापू रे पापू रे पापू दाखव पापू रे पापूले पापू खाण्याचा पापू खाण्याचा हा पापू खाण्याचा रे पापू रे ट्रिपाचे शॉपिंग स्टार्ट हे गे रे पळय पापू आसा थंय आसा हा पापू बाबाचे पापू खंय ट्रिपाचे कोण वयता ट्रिपाक आमी वयता न्हू बाबा घे दर पळय हांव ट्राय करता सो बायक हांव मातशें बारीकसो टी शर्ट पळयता सो शॉपिंग बीन जालें आनी आमी न्हू आत्तां मातशें गाडयेन बसला फ्रांसीस म्हणून लागलो मातसो पण क्रोमान वचून येता काम आहा म्हणून लागलो आनी फुडें पार्किंग ना सगळे रस्तो फोडला पळय हांगा तुमकां दाखोवंक शकता पळय हा झूम करून दाखयता सो फ्रांसीस म्हणून लागलो तुमी गाडयेनूच बसा बेश्टी आपण रोखडो येता सो कोणाक मातशें गिफ्ट घेवपाक जाय म्हाका मातशें बेश्टे ड्रेसीस कितें घेतलो एक आवडलो म्हणून आनी हांव आनी बाय हांगाच बसले पळय आतां गाडयेन बायक बेश्टे अशें टायमपासाक चिरमुले हाडले ते खातले म्हणून बिस्कीट बीन हाडले ते सगळे स्मॅश करता हे करता हांवें पळय कितें केला हांगा थोडे सगळे फोल्ड करून कपडे दवरलेले आनी बाकीचे सगळे काडला आतां भायर चेन ओपन उरलेली सगळे काडून उडयला पयला कितें करता पळय ते कशें आयकना सो कितें जालें हांव बेश्टें हांगा येयल्लेले बायक म्हटलें फेड करतले आनी मातशें न्हिदयतले अशें म्हणून चिंतलेलें हांवें बाय न्हिदोन हांव उठला आनी आतां आपलें सगळें काम करता बायक न्हिदयतले हांव बीन चेंज करतलें आनी मातशें जेवणाची तयारी करता म्हणून आतां डिनराची कितें म्हणजे कितें फ्राय बीन करपाचें आसता मातशी भाजी बिजी कितें आहा तें पळयता कितें करपाचें आहा तें कडी बिडी सगळें आहा तर पळय ये फ्रांसीस ना फ्रांसीस म्हणून आपूण जेवपाक पावचें ना तो मातसो फ्रेंडाच्या वांगडा आयला आमकां ड्रॉप केलो मातसो रावलो बिलो आनी गेला तो बसको बीन तेंच्या वांगडा गेला एकटेच सॉंग म्हणटा पळय आयका फ्रेंडाक पळयता पळय चालू आहा काय ना तरी आमरे सो चेंज बीन करून आयल्या बायक बीन दवरल्या आनी आतां हांव डिनराची तयारी करता कडी बीन नुस्त्याची आहा म्हणल्यार सिंपल कितें करतलें आयज तुमकां दाखयता काय ना म्हाज्या स्टायलीन हांव करतलें पिझ्झा ऑमलेट पिझ्झा ऑमलेट म्हणजे अशें कांदो बीन मातशें डिफरंट टायप आहा आमी नॉर्मल ऑमलेट करता पळय तितून सगळें घालता हे म्हणजे सिंपल आहा पूण टेस्टीक लागता बरें लागता तेका जस्ट तुमकां कांदो मात चड लागतलो हांवें सद्या दोनूच घालतलें व्हडले आसले दोनूच घालता म्हणजे दोळे सुद्दां हे जाले आनी आतां व्लॉग स्टार्ट करता हांव कट बीन सगळें करून घालता की हांगा जायना ऑनियन अशें खूबसो आहा म्हणजे व्हडले दोन आसले ऑनियन येदे मोठे आसले कांदे सो तो दोन घेतला ऑनियन चड लागता आनी हांव 4 ऑमलेटाचे करतलें हे सगळें न्हू पयलीं घेता हितून आनी बीट करून घेता हितून जस्ट हितून मागीर मीठ घालपाक जाय आनी कांयच ना आनी सगळं ऑनियनच चड लागता मातशें डीप असल्या बरें आसलें पण म्हाजें डीप असलें ते मातशें पोनाक लागलें हितूनच यूज करता जातलें आसूं सो करता आनी दाखयता तुमकां कितें आहा आनी खावपाकूय बरें लागता ऑमलेट केल्यार मागीर लास्ट कट करता एका 4 अंडा फोडून घेतला तितून मातशें सॉल्ट घालून घेता आनी बरें बीट करून घेता मिक्स करून घेता हे तुमी कितलेय घेवंक शकता 4-5 तुमचे हिशोब म्हाका थोडेच जाय आसले म्हणून 4 हेजेच करता आनी ऑनियन तुमी चड घेतल्यार सुद्दां बरें जाता ते बरें मिक्स करून घेता पयलीं हितून हांव कांयच घालचें ना ना हळद ना मीठ परत कितें ना प्लेन बेश्टे सॉल्ट घातला आनी सारकें मिक्स करून घेता जालें सगळें मिक्स जालें
त्या सायडीक दवरता आनी हांगा गॅसान घेता ऑयल घालून घेता कांदो भाजपाक जाय म्हाका तितले ऑयल घेता हे गरम जालें की ऑनियन बरो भाजून घेवपाक जाय सो तेल म्हजें हांगासर गरम जालें ऑनियन सगळं हांगा बरो भाजून घेता बरो भाजून घेता ऑनियन म्हाजो भाजपाक पावलो मातसो सो तातूंत हांव मातशें घालता सॉल्ट ऑनियनाक मातशें टेस्ट जाय न्हू आनी मातसो बेगीनूय फ्राय जातलो सॉल्ट घातला हेतून आतां मातशें घालता हळदी पावडर स्प्रिंकल करता मातशें वयल्यानूच मागीर बरें मिक्स करून घेतले हांव एका आतां मिरची पावडर घालचें ना जस्ट आमचो गरम मसाला पावडर स्प्रिंकल करता कितलो तुमकां स्पायसी जाय तसो घेवंक शकता मातसो ब्लॅक पेपर पावडर मारता चड मारून मातसो ब्लॅक पेपर पावडर मातशी हितून घालता जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी आतां हें सगळें बरें मिक्स करून घेता परत सारको ऑनियनाच्या वांगडा सगळें मसाला आनी सगळें घातला ते हळदी पावडर जिंजर गार्लीक पेस्ट बीन मीठ बीन सगळें बरें येता हेका मिक्स जावपाक जाय बरो तळसून येवपाक जाय कांदो बरो आनीक भाजूंक जाय हेच्या वांगडा मसाल्याच्या वांगडा हांगासर म्हजो ऑनियन बरो फ्राय जाला सगळें फ्राय जाला मसालो बीन ताच्या वांगडा हांवें न्हू हे सगळें अशें इक्वल स्प्रेड केला ऑनियन फूल पॅनाक सो फुडें पळय हांव कितें करतलें आतां सो इक्वली अशें स्प्रेड करून दवरलें ऑनियन हांगा इल्लेशें कोथंबीर कट करून दवरला ती वयर स्प्रिंकल करतलें सो ह्या तावाच्या वयल्यान फूल अशें स्प्रेड करतलें हेच्या वयल्यान सावकाश की सायडीक ऑनियन वचपाक जायना की तो फूल दाट आहा कांय जावचें ना सो फूल हेच्या वयल्यान अशें घालून घेता सगळें इक्वली स्प्रेड करता फूल ऑनियन कवर करता फूल कवर केला पळय हांगासर आनी हेच्या वयल्यान आतां हांव घालता कोथंबीर हांवें कट करून दवरलेली ती फूल अशें घालता सगळें अशें रेडी आहा म्हाजें आतां म्हाजी पिझ्झा ऑमलेट जावपाक रेडी जाता आतां एका अशें हांव बरें कवर करून घेता सो हे कितें बरें मातशें तितून कूक जातलें ऑमलेट सो मातशें फक्त ओपन करतलें दाखयता तुमकां सो हांगासर म्हाजी ऑमलेट रेडी जाली म्हणजे जाता रेडी तुमकां दाखयता हे जालें की डायरेक्टली कट करपाची आमी खावपाचें आनी जेवपाचें आनी न्हिदपाचें ओके सो चलो बाय थंय भायर हें करता तेका टीव्हीचेर न्हू हें लावन दिला कोको मेलन आतां पळयता ते टीव्हीचेर लायता एकान दिता कितें सुशेगाद मातशें पळयता पूण सुशेगाद म्हणजे सुशेगाद आमचे बाय बसना तुमकां अशें दिसता आसतलें की शांत बसता म्हणून 5 मिनटां एक जाग्यार बसना 2 मिनटां 5 मिनटां सोडून 2 मिनटां एक जाग्यार बसना सगळ्यांक वाजडटा सांगा आतां जावनी तुमकां दाखयता बाय कितें करता पळय सद्या टीव्हीचेर आमचे असलें चलता कोको मेलन चलता बाय काय पळय शंकर घेवन बसला आनी आई हांगासर म्हाजे हांवें न्हू बारीक तुमकां मात अशें करता आसतना न्हू बारीक फ्लेमीचेर दवरचें पडटलें मोटे करीत न्हू पोनाकच्यान तो सगळो ऑनियन सगळो हळशीत बारीक हेजेर सुद्दां करपता असो मातसो फ्राय जाता चड आनी आनीक मोटो बीन जर सारकें करपतलें सो अशें बंद करून दवरलें की पळय हें न्हू अशें सगळें जालां अशें दिसता की जावना भशेन मात तुमकां अशें कवर करून दवरचें पडटा कवर करून दवरलें की तें सारकें फ्लफी जाता हें पळय दाखयता तुमकां आनी मातसो आमलेट मात चड घालचें पडटा तुमकां चड घालना जाल्यार तें कितें मागीर बारीक येता हें पळय कशें जालां पळय पिझ्झा ऑमलेट कशें एक आतां प्लेटीन काडटा तुमकां दाखयता लास्ट फायनली सारकें डायरेक्ट उलटी करता डायरेक्टली काडटा आनी प्लेटीनूच उलटी करता ऑमलेट पिझ्झा रेडी हे काय ते कट करून आतां पिझ्झा भशेन कट करता पळय तो 4 पीस केला हांवें तुम्ही पळोवंक शकता पळय कितले अशें जाड कशें जाला पळय फूल अशें मोठे जाड जाला सारकें जालें हे पळय रेडी टर्न मारून दाखयता तुमकां पळय एक सायडीक अशें आहा आनी एक सायडीक तुमचें अशें जाता सो खावपाक मात सुप्प बरें लागता इवन तुमी हें अशें न्हू अशें करून मातशें तुमकां गॅस स्लो दवरचें पडटलें आनी कांदो मातसो चडूय सारको फ्लॅट काडनाका नाजाल्यार मागीर तें सारको फ्राय जातलो सारको न्हू असो हें जाता मागीर चड जाता सो वयल्यान ऑमलेट भाजसर ते दवरपाक जाय बारीक फ्लेमीचेर सो हांगासर म्हाजें ऑमलेट रेडी आहा पिझ्झा ऑमलेट सो हे कितें म्हाज्या स्टायलीच्या तुमी ट्राय करा खरेंच सामकें टेस्टीक लागता आमी नॉर्मल ऑमलेट खातात अशें बेश्टें सगळें घालून कितें तें अशें मातशें वेगळीच टेस्ट येता आनी मातशें मोटें जाता कवर केल्यारूय आनी मातशें अशें केलें की जाड मातशें चड ऑमलेट घालचें पडटा आनी ऑनियनूय चड घालचो पडटा तुमकां खावपाकूय मातशें बरें लागता तें सारकें स्पंच आसता ऑमलेट सो चलो जालें म्हजें आतां डिनर करता सो आयचो इल्लोसो मिनी व्लॉग आमचो जालो चड कांय शूट करून हांवें नॉर्मल असलें सो इतलेंच सो चलो मेळ्ळा नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन टेक केअर बाय गुड नाईट आनी हे तुमी रेसिपी ट्राय करतकीर म्हाका सांगा कशें जालें आनी आवडलें जाल्यार कमेंट करा आवडलें जाल्यार तुमकां हे म्हजें रेसिपी